फाटल्या सुमार 37 वर्सांच्यान दिवचलचे एक कारागीर प्रेमनाथ च्यारी हे आकाश दिव्यांच्या पत्र्यांचे सांगाडे करपाच्या व्यवसायात आसात। च्यारी हांच्या वर्कशॉपात तयार जावपी आकाश दिव्याच्या पत्र्यांच्या सांगाड्याक गोंयभरासत महाराष्ट्रातल्या कांय मार्केटांनी मागणी आसा। दिवाळेक सादारण 3 म्हयने आसतना हे काम सुरू जाता। आकाश दिव्याचे सांगाडे करपाक प्रेमनाथ हांकां घरकान्नी सयत भुरगीं आनी शेजारी मदत करतात। आकाश दिव्याचे सांगाडे करपाचे काम सध्या रात दीस चालू आसा। हे सांगाडे आता चडशा मार्केटांनी लेगीत विकपाक उपलब्ध जाल्ले आसा। ऑलरेडी ते मार्केटांनी पावले। आणि तुमचे हे काम करपाक तुमकां साधारण तुम्ही दिवाळी आसतना केन्नाच्यान सुरू करता? दिवाळी साधारण मे म्हयन्यासून सुरू करता आमी। आणि हे काम करपाक तुमकां हेल्प कोण करता? आमची बायल तशेंच चेडे दोग आनी अशे आमचे वांगडा अशे बरे मागपी आणि येवन काम करता। आणि दिवाळी लागीं पासून सामकें रात दीस काम चालू करता। म्हणजे अंदू तुमचे टार्गेट साधारण कंप्लीट जाय दिला? कंप्लीट जाय दिला, लागीं पावला। मग वर्साच्या वर्सा तुमचे आकाश कंदील सांगाड्यांक मागणी आसता न्हू? हय, वर्साच्या वर्सा चालूच आसता। कमी जायना मागणी, पूण वाडत आसता। म्हणजे पयलीं इल्ले इल्ले करून आतां 26,000 पावला। हय, हांव त्या 20 वर्सां जाली हे सांगाडे करून त्याच्या वांगडा मस्तीक लागता। घरातले काम करूनय म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हांगा करता काम। म्हणजे तुका आवड आसा तर? आवड आसा। साधारण कितली वर्सां जाली म्हणटा? म्हाका 20 वर्सां जाली। म्हणजे ही पयली तुका कला खबर आसली? ना, हांगा येवनूच पळोवन शिकला। म्हणजे हे काम करपाक तूं तुमच्या घोवाक बी मदत करता। आता तुमकां काम हे सोंपें दिसता न्हू? म्हणजे सांगाडे कट करून बी सगळे साधारण म्हाका एक सांग, दिवाळी लागीं पावतून कितले दीस पयलीं तुमच्या घरान काम चालू जाता? 3 म्हयने पयलीं करप चालू। तुमच्या कडेन घरांतले भुरगे बी काम करून आनी कोण शेजारी बी येतात दिसता न्हू? आमचे कडेन हे भुरगे बाकीचे आमचे कामवाले आसा आनी घरातले आमचे दोग। म्हणजे घरातले काम धंदो सगळो सांबाळून तुम्ही जो वेळ फ्री मेळटा तेजो तुम्ही उपयोग हांगा करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।